मांद्र्या पुलिसेन एक युगांडा नॅशनल जी बायलां आसा तेजेर कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. इन्सिडंट असो घडलो की ऑक्टोबर म्हयन्यान तांकां मांद्र्या पुलिसेन डिटेन केल्ले की ते गोंयान हांगा ओवर स्टेईंग करतात कित्याक तेंच्या कडेन वॅलीड पेपर नासता म्हणून. सो तेज्या खातीर डिटेन केल्लो. तेन्ना आज कोर्टा फुड्यान तांकां प्रोड्यूस केले. प्रोड्यूस करून तांकां जेसी मारलेली. जे जेसी म्हटल्यार ज्युडिशियल कस्टडीन ही कोलवाळी झेलीन तांकां दवरचो म्हणून, जो पर्यंत फर्दर इन्वेस्टिगेशन जायना तो पर्यंत थंयसर दवरपाचो म्हणून. तेन्ना ताका जजान दिली अशी ऑर्डर. तेन्ना ते वाटेक येताले बसीन घेवन तांकां. जाल्यार तेज्या वांगडा 2 जे पुलीस कॉन्स्टेबल, लेडी कॉन्स्टेबल आहा तांकां घेवन येताली. पण अशें कळोन येता की युगांडा नॅशनल जी आहा बायल ताका कळोन येयलें की आपल्याक ज्युडिशियल कस्टडी मारूंक ना, आपल्याक डिटेन्शन सेंटरान सांगलां म्हणून तेंच्या कडेन आर्ग्युमेंट करले. आर्ग्युमेंट करतना तेणे जे तेजी कॉन्स्टेबल आसली तांकां तेणे घास मारलो आनी बसीनूच एक व्हडलो एक राडा जालो भितर. एकामेकांक मारले थंयसर. तेतून 2 जाण कॉन्स्टेबलाक नाक्षो ओडल्या, चावल्या थोड्यांक. असो इन्सिडंट ह्या बसीन घडलो. आतां मांद्र्या पुलिसेन ह्या जी युगांडा नॅशनल जी लेडी आहा तेजेर कंप्लेन रजिस्टर केल्या. स्टुडंटा खातीर प्रमोद कानोळकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया.